केवळ बरे अंक मेळले मेरिट म्हणून म्हणता आमी वय मेरिट आल्यांक मात्र काणी येता उरल्यांक ना म्हणून ते बरें चिंताप न्हय म्हणून आमचें तें आयलां तें आतां जेजुईतांचे शिक्षण संस्थे एकदम नावाडदीक आनी ग्रेस्त ताज्या मागीर पॉलिटिशियन्स राजकारणी ते पुरो प्रिफर करतात जेजुईतांनी चलोवचे संस्थे सिस्टरांनी चलोवचे जेजुईतांनी चलोवचे नावाडदीक तातूंत शिकल्यार भुरग्यांक बरें काम मेळटा आनी ते मागीर लिडर जाता तशें प्रमाण सकट हांव देवळा भितर गेलो हांव तांचे वांगडा रावलो तांचे संगत रावून तांणी केल्ली ल्हानशी पुजा एक 5-10 मिनटां करून ती फाटी येता आसतना तांचे पैकी थोड्या बायल मनशांनी म्हजे कडेन फादर थीं कित्याक येवनात म्हणून देखून हांवें म्हणलें थीं कित्याक येवनात म्हणून विचारल्यार म्हाका जाप म्हजे लागीं ना हांव कित्याक आयिल्लो म्हणून तुमी विचारल्यार हांव सांगता म्हणलें आं सर तुमी कित्याक आयल्यात आमचे वांगडा हांवें म्हणलें जेजून सांगलां म्हणलें जेजून म्हाका सांगलां ताका जेजून सांगलां खाली सांगलां म्हणून हांवें मागीर आमच्या वांजेलांतलो एक उल्लेख केलो ते लुकाच्या वांजेलांत आसतले 9व्या अध्यायांत एक 50वी वळ तातूंत दोज हू आर नॉट एगेन्स्ट अस फॉर अस कोण आमचे विरोध ना की ते आमच्या पक्षाचे म्हूण सांगून जेजू कितें म्हणटा उल्लेख पुरतो सारको न्हय कोण अर्थविवरण दिल्यार पूण त्या घडये म्हाका ते मोतीक आयले हांवें सांगून सोडलें म्हाका बऱ्याक पडलें तें सांगूंक हय की तशें म्हणां गे जेजून कोण आमचे विरोध न्हय आमच्या पक्षाचे तुमी आमचे विरोध घे म्हण विचारलें ना आमी कशे विरोध तुमकां आनी म्हणा हय तरी तूं म्हज्या पक्षाचे आमचे सगळे एकाच पक्षाचे पूण या खाले जावंक आतां तूं म्हळें सक्कड आमी एप्रिशिएट करूंक शिकाचे न्ही म्हळें उरली वाट पातया या ना पातया सगळी वाट म्हजे वट बसून ती बायल मनशां म्हजे कडेन फादर जेजून आनी कितें सकट सांगलां समट आनी सावाला मग जानो समर्थ आणि सावला कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत समट आनी सावाला फाटल्या दिसांनी जायत्या विशयांचेर आमी संवाद चलयला आनी खंडीत जावनी तो तुमकां रुसला म्हणून पाती येता आज आमी विंगडीच एका विशयाचेर संवाद चलयता आनी हातूंत भाग घेवंक आमच्या संगी मानादीक बाप मेल्विन पिंटो जेजुईत पदराब सान लुईस कॉलेजींत रेक्टर ते बेंदूर फिरगेजीचे आनी सांगातास तांणी रोमाक वचून थंयसर व्हॅटिकन रेडिओ हाचेरी जायतीं कार्यक्रमां मांडून हाडलेलीं आसात आनी थोड्या वर्सां आदीं हांगासर मंगळुरांत रेतेर मंदिराचे निर्देशकय ते जावन आसले अशे वेगवेगळ्या जाग्यांनी तांणी सेवा दिल्या आनी प्रस्तूत फामाद आनी तशेंच नावाडदीक कॉलेज हाचे रेक्टर ते जावन आसात आज आमचे संगी ते आसात शिकपा विशयांत आनी आमच्या पातयेने विशयांत संबंद आनी तशेंच कशें आमी आमची वेवस्था ती भावार्था खातीर उपयोग करी येता तांणी तांच्या जिणेंत जें कितें केल्लें आसा आनी प्रत्येक जावन रोमांत आसतना तांणी पडयल्ले संगती आसात थोडे त्या विशयांत आमी तांच्या लागीं उलयता तुमच्या समेस्तांच्या नांवान मानादीक बाप मेल्विन पिंटो हांकां हांव स्वागत करता वेलकम फादर देव बरें करूं तुज्या सर तुमकां फादर अनिल आनी तुमच्या सर विक्षकांक हांव बरो दीस मागता थँक्यू समट आनी सावाला तुमी रोमांत आसल्यात वय आनी थोडे फावटी अशें म्हणटात भावार्थ होगड्याचे जाल्यार रोमाक वचचे अशें म्हणून ह्या कोणी एका दोळा 6 वर्सां रोमांत रावन फाटी येवन मागीर ताजो भावार्थ आसा जाल्यार तो भावार्थ निजाके टेस्टेड फेथ म्हूण सांगल्यार तो हाका टेस्ट केल्लो भावार्थ अशें म्हणून म्हणटात हाच्या फाटल्यान कितें आटापून आसा पयल्या सुवातेर भावार्थ रोमाचेर जावन दी आनी काल्याचेर इगेज मातेचेर हुंदून आसूं नजो आमचो भावार्थ आमचो अनुभव कितें आंगी देवाचो तो अनुभव घेवन आमचो भावार्थ केदाळे घट उरा जाय
कसलेंय कोटेपण पळयल्यार आमकां तो दंडल नजो म्हणलें आमकां खंडीत आसा पूण असलें उलोवणें रोमाक गेल्यार बावार्थ जाणटात म्हूण सांगून चिंतचें हें चिंताप म्हाका दिसता सूख चिंताप खोटेपण म्हणलें तें सगळ्यांनी आसा केवल वातिकनान जावन दी या बागेवन जाग्यांनी ना म्हणलें चिंताप तें सूख एक फावटी पापा फ्रांसिसान एक उतार म्हणलें म्हाका उडासाक येता देर आर मेनी गूड मेन इन वॅटिकन सम आर नॉट सो गूड म्हळ्यार सबार बरे व्यक्ती आसात थोडे तितले बरे न्हय आसलेय आसात म्हळ्यार इगर्जमातेच्या मुखेल्यां पैकी थोडे तसले आसात म्हूण सांगून एक उक्त्यान ओपवून घेतलें आसा हाका कारण आसा थंयसर खोटेपणाक वाटकन दिवचें तसलें माफिया म्हणटा आमी या पयशांच्या वहिवाटांत या वॅटिकन बँकाचे मनी लॉन्ड्रिंगाच्या विशयांत या पिडोफिलिया या सेक्स एब्यूज केसीस असले थोडे परत जाल्ले आसा आनी असले अपवाद इगर्जमातेचेर आयिल्ले आसात हें पुरो पळयतना आनी तातूंत आमच्या मुखेल्यांचो पात्र आसलो वय म्हूण दिसतना बेजार जाता पूण आमी राजावी रितीन पळोवचें जाल्यार इगर्जमातेंत चरित्रेंत कितलीं वर्सां 15व्या 16व्या शतमानांत आनी पुरा कसले कसले तराचे पाप साहेब आसले तुमी जाणात फादर आनी ती चरित्रां पळयतना आनी आयच्या दिसाक ती सरी करतना खंडीत जावन आतां इतलें बरेंपण जाता आनी आमकां तें बरेंपण पळयना आमी आनी ल्हानशें कलें कत आसा की कितें आयब आसा की तें आमकां दोळ्यांक दिसता एक सुंदर एक कार्पेट आसा जाल्यार आमी तें कार्पेट पळोवन ओ इतली बरी आहा कार्पेट म्हूण म्हणच्या बदलाक तें कत कालें तें म्हूण सांगून म्हूण तें दिसचें आमकां पयलें आनी तशें सबार जाणांक तें कत आनी मिडियाच्यांक तें मात्र कत तांणी उठोवन दाखयतात आनी तशें चिंतून सकाळांनी चिंतचें थंय मस्त खोटेपण आसा कोण ना इगर्जमातेंत म्हूण इतलीं शतमानां हें मनशान केल्लो संस्था न्हय वो 20 शतमानां 2 मिलेनियम इतलें जर तर इगर्जमाता वाचून उरल्या जाल्यार इतल्या बऱ्या रितीन तें चरित्रेंत वयर सकला जावन तरी उरल्या जाल्यार आनी तूं स्पिरीट सांताचो एक पात्र न्हय आसतना आनी कितें आसा आनी तशें पळयतना आमचो बावार्थ घट जायचे विना तो हें न्ही काय दोंडोळ नजो आनी तें म्हज्या मतीन तें खचीत जावन गेलां दुसरें आमी पाश्चात्य गांवा विशयांत प्रत्येक जावन युरोपा विशयांत उलयता आसतना कित्याक म्हळ्यार आमकां आनी हेर थोड्या गांवांक बावार्थ आयिल्लो युरोपाच्या मिशनरी वरवीं आतां आमी पळयता आसतना आनी आयकता आसतना इगर्जांनी आयतारचे जावं हेर दिसांनी चड संख्यान लोक हाका इगर्जेक येनात आनी आपूण क्रिस्तांव कातोलीक क्रिस्तांव म्हूण सांगतल्या मनशाचो संख्य चड आसना पूण त्या गांवांनी क्रिस्ती माऊल्या मात्र आसचें ती आमकां पळोवंक मेळटात तांची कामां सेवेची कामां आनी मानव हक्कां अशें पळयता आसतना हे असले एक बदलावण्यो म्हूण सांगल्यार एका वेळार भावार्थांत बुडोवन आशिल्लो हो गांव आतां एक असल्या स्थितीक येत जाल्यार माऊल्य आसात पूण उक्त्यान भावार्थ पाळिनात असल्या एका स्थितीक येवंक कसलीं कारणां आसूं पुरो कारणां सबार आसूं पुरो म्हळ्यार आमचे थंय गिरेस्तकाय सडल्या मेटिरियलिस्टीक म्हूण म्हणटा आमी आमची आर्थीक परिस्थिती बरी जावन येताना आमकां देवाची गरज दिसना आनी तशें एका रितीन सबार लोकांनी समर्थ सांडल्या म्हूण सांगून म्हणयेत ती मौल्यां तांच्या थंय उरल्यांत तांच्या समाजींत ती बरी मौल्यां उरल्यांत एकामेकाक गौरव दिवचो जावन दी तें ह्या मानव हक्कां खातीर मानव हक्कांचो गौरव तो सर थंय तांचे थंय आसा पूण समर्थीची म्हळ्यार देवासपणां तांचे थंय नात पूण एक हांव सांगूंक शकता कितें म्हळ्यार आमकां थंयच्या शहरांनी इगर्जांनी लोक पळोवंक मेळना देवासपणाचो पूण तें कितें शहराच्या भायर वेता आसतना थंयसर इगर्जांनी लोक आसा सबार लोक आसा आनी म्हाका दिसता थंयसर कोण कितें समर्थ पाळता गे
ते बऱ्या रितीन पाळतात. ओ ओके. इफ दे आर फेथफूल दे आर रियली फेथफूल. हे न्ही आयतारा खातीर एक येवन एक पाळटा हांगा ते चड पळोवंक मेळटा इंडियान. ओके हे पाळटा आनी उरले कशें गेल्यार म्हणणें तें कपटपण. ओके. तसलें कपटपण थंय पळोवंक मेळना. जर तर हांव पातयना हांव वचोंकूच वचना. हांगा कशें म्हणल्यार पातयना पूण एक आयताराचें मीस खंयी सुकोवन खंय मरतना देवान विसारल्यार आयतारा मिसाक वचनाय म्हूण सांगून त्या रितीन गेल्लें आसा तें बरें लागना. थंयसर म्हाका काल बरें लागता म्हूण सांगल्यार लोक एक जर तर पात येतात बऱ्यान पात येतात सकत देवाक येतात मागण्याक येतात मिसाक येतात आनी तांची जिणी त्या परी आसा. ओके ओके ओके. जिणी त्या परी आसा. वय मिसाक येवचे लोक पुणे जाला त्या विशयांत उरलें विश्लेशण करी जाय पडटा. तुम्ही व्हॅटिकन रेडिओन तो वावर केला साधारण कितलो तेंप आनी कसली कार्यक्रमां तुम्ही व्हॅटिकन रेडिओन तो दिवन आशिल्ल्यात. मागीर एक वावर करता आसतना लोकांची प्रतिक्रिया ती संवसाराच्या वेगवेगळ्या गांवांत आनी युरोपाच्या लोकांत तांच्या भाशेन केल्ल्या कार्यक्रमांक कसली प्रतिक्रिया आसतली. व्हॅटिकन रेडिओंत आमी आसतना व्हॅटिकन संपर्क साधना म्हणून येत थंयसर व्हॅटिकन टीव्ही आसली न्यूजपेपर सर आतां ते सगळे एकच जाला. आतां व्हॅटिकन कम्युनिकेशन्स म्हणून जाला पूण तेन्ना हांव व्हॅटिकन रेडिओंत आसतना 5 वर्सां थंयसर हांवें वावर केला. व्हॅटिकन रेडिओ इंग्लीश सेक्शन फॉर एशिया आनी इंडियन लँग्वेजीस म्हणून. इंडियन लँग्वेजीस म्हळ्यार तामीळ मलयाळम आनी हिंदी. ह्या 3 लँग्वेजीसाचे ह्या 3 भासांचे व्यक्ती कोण काम करनासले की हर एका सेक्शनाक एक 6 जाणां प्रोग्रामां करनाशिल्लीं आनी ती कार्यक्रमां ती रेडिओचेर प्रसार करता आसतना ते कसले केले प्रसार केला म्हूण सांगून म्हाका ताणें रिपोर्ट दिवंक आशिल्लो. सडाव जावन पाप साहेबान त्या दीस उसारली उतरां कितलीं आसात ताणें दिल्लें भाशण ताणें तुमचे शर्माव ते आमी तर्जुमो करून ताचे हें केलें संक्षिप्त रितीन ते लोकांक प्रेजेंट करचें आसलें आनी ते आमी प्रसार करचें आसलें. त्या शिवाय आमच्या बावरताक संबंद जाल्ले थोडे विशयांनी पण आमी लोकांक प्रसार करचें आसलें. आमी ते 12 वर्सां ते अपडेट करनासतना ते जावंक पुरो रेडिओ सगळ्यांक पावच्या तितलो जावना जाल्यार आजुनी 40 भासांनी व्हॅटिकन रेडिओ प्रसार करता आसा. सबार गांवांनी हे प्रसार आयकतात. ओके. आजकाल तामीळ हिंदी आनी मलयाळम प्रसार केल्लें आमच्या वेबसायटा मुखांतर लोक ते काय म्हणटात फॉलो करतात आनी तशें जाल्ल्यान खंडीत जावन तातूंत बरो प्रतिक्रिया आमकां मेळ्ळा. लोक मस्त रिडरशीप आसा ते आमकां कळटात. मस्त व्ह्युअर्स आमकां बरयतात आमची तुमची कार्यक्रमां बरी लागली आनी प्रमाण सांगून आनी त्या देखून हे आनीक मुंदरसून वेता. आतां टीव्ही आनी हें मिश्रण करून घालता आसतना तांकां दोळ्यांक दिसता पाप साहेबान कितें म्हणलें आनी आमी ते दुसऱ्या भासांनी करून दिल्लें तें तांकां समजताना पाप साहेबाचो संदेश कितें आसा की तो सगळ्यांक पावीत जाता. ओके. आनी मस्त बरी प्रतिक्रिया आमकां मेळटाच आसा त्याच्या मुखार. हांवें समजल्या प्रमाणे आतां हें व्हॅटिकन कम्युनिकेशन ह्या पयलें व्हॅटिकन रेडिओ ते जेजुतांनी चलोवन वरचें म्हूण दिसता म्हाका. हे कित्या खातीर म्हळ्यार उरले सबार मेळ आसात पूण जेजुत कित्या खातीर या तांकां कित्या खातीर दिलां हें. त्या दाळा जेजुत तिके मुखार आसले संपर्क साधनांनी पुरा जेजुतांनी चड वावर केल्लो आसलो आनी वो रेडिओ सुरू केल्ल्या वेळार मार्कोनी म्हणल्यार सुरू केल्लो आनी ताणें तो जेजुतांक तें दिवन आनी त्या दाळा व्हॅटिकनांत सबार जण जेजुत काम करनाशिल्ले आनी त्या देखून तांच्या साथाक दिवन तुमीच वचलोवन वरिचें म्हळ्यार रेडिओ प्रमुख जावन आसलो. वेता वेता न्यूज पेपर हेरा मेळाच्यांक दिलें टीव्ही हेरा मेळाच्यांक दिवन आतां ते परत फाटीं गेला. आतां आमच्या हातांत ना रेडिओ. सगळे संपर्क आमी आतां हेरांक उपसून दिला.
हेरांक म्हळ्यार इगर्ज मात पाटी घाण गेलां तें घेतलां ओके आनी वॅटिकन कम्युनिकेशन्स म्हूण करून दवरलां आमचे जेजवीत थोडे तातूंत वावर करनासात आतां ओहो फादर वडोल हांवें तुमच्या लागीं उलयता आसतना म्हळें पयले युरोपांत भावार्थ जिवाळ आसलो तांणी सगळे संवसार प्रसार केलो आतां काले म्हणटा जाल्यार देवासपणांत ते तितले नात मुखार थोडे तुमी सांगले प्रमाणे एकदम बळवंतात घट्ट आसात आनी जराल रितीन पळयता आसतना आपूण हे क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक वचना सांगनात असलो एक वेळ आयला गे आतां काले म्हणटा जाल्यार आतां आमचे तेणे पळयता आसतना भारतांत आसले क्रिस्तांव ह्या एशियांत आसले क्रिस्तांव जायती उर्बा आसा मस्त आसा ती आमी जर तर युरोपाक तुलन केली जाल्यार तांच्या परस हांगा चड आसा तें वय वय आतां हो एक वेळ आयला की काले म्हळ्यार उरल्या गांवच्यांनी वचून युरोपांत वचून भावार्थ प्रसार करचो या जिवाळ करचो एक वेळ आयला की म्हणून वेळ आयला मात्र न्ही ते हांगा न्ही थंय वेचे आसात हे दळूस युरोपाक वेचे याजक आसात पूण एका रितीन पळोवंक गेल्यार तो भावार्थ प्रसार करूंक न्ही ते आसलो जिवाळ दवरच्या खातीर वेतेत आसात चड जावन युरोपांत आमकां हे दोळी ओपोवन घेनात तितल्या सुलभान ओपोवन घेनात त्या देखून ते तितल्या बरान आनी मुखार मस्त याजक थंयसर वेतात म्हणलें दिसोन आमच्या चिंतपाक आयल्यार तें सूख चिंताप थोडे एक आनी एका शतमानान जावंक पुरो कोणना पूण आयच्या मट्टार पळोवंक गेल्यार हांगा आमी करचे तसलो वावर साबार आसा आमी युरोपाक वचून बदलावण करच्या की आमच्याच भारतांत रावून आमच्याच लोकांची सेवा केल्यार जायते करचे तसलें आसा आमी युरोपा विशीं चिंता करची गरज पडाशी ना ओके केईन सारी मीस हांव आरंभ करता आसतना तातूंत एक वांटो केदाळाय शिक्षणाचो आसतलो म्हळ्यार शिकपा क्षेत्राचो एक वांटो आसतलो आनी हे शिकपा क्षेत्र सुवार्थ प्रसाराचे एक वांटो जावन आसतलो आनी हातूंत केदाळाय जेजवीत एक केदाळे मुखार आसताले फ्रंट लायन मिशनरीज आनी इस्कालां स्थापन करची ते नांवार्दीक इस्कालां स्थापन करची आनी अशें करता आसतना आमी आतां सांगले प्रमाणे हो एक भाग जावन आसलो की केदाळाय आनी आतांय आसा की काले म्हण सांगल्यार शिक्षण संस्थे एक प्रोफेशनल वेवस्थीत रितीन चलोवन वचचे संस्थे गी ह्या तातूंत सुवार्थ प्रसार करचो आमशाय आसुल्लो गी आनी आतांय आसा गी म्हण विचारचें सुवार्थ प्रसार म्हणटाना आमी कितें अर्थ करून काणी येता म्हणलें हातूंत गरजेचें सुवार्थ प्रसार म्हळ्यार बायबलाचो बूक काणयोन ते कोणाक शर्माव दिवन उदक वतून बावतिस्म दिल्यार ते सुवार्थ प्रसार म्हणून केवल ते न्ही तो एक वांटो सुवार्थ प्रसार करतना बरी खबर लोकांक देवाक जेजूची बरी खबर आमी हेरांक वांटून दितना ते आमी सकड काले म्हळ्यार साधना मुखांतर आमी तें करीचें पडटा शिक्षणाचें साधन ही एक तांतलें आनी त्या देखून हे जेजूतांनी आमी आमचो वावर सुरू केल्ल्या वेळार आमचें स्थापन जाल्ल्या तोळ तावन जेजवीट कॉलेजीस चलोवन आयल्यात इनास लोयलाच्या तेंपारच तो जिवंत आसतनाच आमी शिक्षण संस्थे स्थापन केल्ले आसात गोंयांत सेंट पॉल्स कॉलेज म्हूण सुरू जाल्ली पयली 16व्या शतमानांत आमची हांगाची क्रमेण ती बंद पडली जाल्यारय आमी खंडीत जावन हो वावर मस्त शतमानांत हांव करनासा हे शिक्षण संस्थांचो आनी हाच्या मुखांतर आमी सबार लोकांक देवा थंय वडलां म्हणलें आमकां पातयेनी आसा जावंक पुरो आमचो उद्देश आतां क्रिस्तांव करचो न्ही सगळ्यांकी तशें करचो उद्देश आसलो जाल्यार आमी 150 वर्सां हांगा आसा आतां 142 वर्सां आमी मंगळुरांत सान लुईस कॉलेज चलोवन आसा कितले जाणांक क्रिस्तांव केलां तुवें कोणें विचारल्यार आमकां कोणी मेळाशे नात ह्या बोटांचेर मेजी येता आसले व्यक्ती आसूंक पुरो हांव ना म्हणना पूण तो आमचो उद्देश न्ही आसलो ह्या लोकांच्या उदरगते खातीर क्रिस्तांव सबर्तीच्या उदरगते खातीर तांणी मुखार येजय म्हणल्या खातीर तांणी तांचो भावार्थ ओपोवन घेजय जाल्यार तांणी एका
तो बावार्थ अर्थ करून काणये जाय जाल्यार आं. तांकां शिकपाची गरज आसा हय. आनी त्या देखून हें शिकप आमी दिवन आसां शिक्षण संस्थे चलोवन आसां आं. आनी हाका एक व्हरतो अर्थ आसा म्हूण सांगून आमी समजता ओके हांवें विचारल्या की एक ल्हानशें पाठ तळ आसा तेका लेगीत म्हण सांगल्यार आतां जेजुइतांचे शिक्षण संस्थे एकदम नांवाडीक आनी ग्रेस्त ताज्या मागीर पॉलिटिशियन्स राजकारणी ते पुरो प्रिफर करतात जेजुइतांनी चलोवचे संस्थे सिस्टरांनी चलोवचे जेजुइतांनी चलोवचे नांवाडीक तातूंत शिकल्यार भुरग्यांक बरें काम मेळटा आनी ते मागीर लिडर जाता तशें प्रमाणान तशें त्या अर्थान पळयता आसतना तांचे मेरीट आनी ताज्या मागीर कोण प्रभाव असले पुरा थोडे फावटी आसता तांचे आनी असल्या वेळार कोण सकयल स्तराची आसतात म्हळ्यार दुबळी मागीर उणे पर्संटेज आशिल्लीं तांकां थंयसर येवंक आनी ताज्या मागीर शिकोवंक आनी पुरा कश्ट ह्या दोनां मदें कशें तुमी बॅलन्स करतात एक काले म्हण जाल्यार ग्रेस्तांची भुरगीं येतात मस्तो हे काले म्हण जाल्यार पयशे दिव येता ह्या प्रभावास येता आनी एक मार्क बरे आसात आनी एक काले म्हण जाल्यार तितले बरे मार्क ना ते पुडू क्रिस्तांवची भुरगीं आनी सांगात आसा काले म्हण सांगल्यार तांच्या लागीं तितलो पयसो आसना आनी अशें अशें जाल्या संदर्भाचेर तुमी तें कशें हुन्नून ह्या बॅलन्स करून वतात मुखार पयले सुवातेर आमचेर प्रायोरिटी ग्रुप्स म्हूण आसात विशेष करून आजकाल क्रिस्तांवांचे ग्रुप्स क्रिस्तांवांक दलितांक विशेष करून तांकां आमी घेता फाटीमुखार पळयनासतना तांचे मार्क्स उणे आसल्यार अंक तांकां मेळ्ळे उणे आसात जाल्यार आमी तांकां घेता पूण तांणी सारल्या कोर्साक न्ही 40 मार्क मेळोन म्हाका सायन्स शिकपाचें ताका शिकची शाती ना जाल्यार ते शिकयचें म्हळ्यार ते अर्थ आसना ताका पूण सडाव जावन आमी तांकां एक मार्गदर्शन दिवन खंयचो कोर्स काणी जाल्यार तुका बरें म्हूण सांगून तांकां तें मार्गदर्शन दिवन आमी तांकां काणी येता वय ग्रेस्त आमच्या कॉलेजीक आमच्या शिकपा संस्थाक येतात तांकां आमी नाका म्हणूंक जायना तेय जाय आमकां सगळें जाय एकाद वेळार पॉलिटिशियनाचे भुरगे आमच्या शिक्षण संस्थांनी शिकनातले जाल्यार मुखार पॉलिटिक्सांतल्यानी आमच्या पक्षान कितेंय तांणी निर्धार घेवचो जाल्यार आमचे चिंता तांकांय कळीत आसा जाय आमची मौल्यां तांकांय आमी तिळसी जाय तो संबंध आसल्या वेळार मात्र समाजान आमकांय मुखार सावन वचूंक साध्य जाता केवल आमकां एक इन्फ्लुएन्स आसता त्या वरवीं म्हूण सांगून चिंतचें परत एक सूख चिंता पूण चिंता बार तरांचे भुरगे आमच्या ते आसात आतांच आमच्या एलोयसियस कॉलेजींत उण्यार 250 वयर नॉर्थ कर्नाटकाचे भुरगे आहात आनी तांकां आमी थंय त्या हळड्यांत तावन आपोवन हाडून हांगा तांकां हुशार आसल्यार तांकां हांगा शिकप दिवन तांकां बऱ्या वाटेक घालता तशेंच आमच्या DSCची तुबळी भुरगीं सबार जाणांक आमी उण्याक खंयचे कन्सेशन्स दिवन गी ते आमी तांकां शिकयता त्या विशयान सगळ्यांनी आमी सांगून वचना पूण आमी दिल्लें कोणाकच कळा जाय म्हणून आमकां मतींत ना म्हाका कळीत आसा कितलें दिता सांगून म्हळ्यार हांवूच तांकां तशें कुमो करून मुखार सरता आनी तशें आसता सबार तरांचे भुरग्यांनी तांणी सांगात आसून शिका जाय ग्रेस्त दुबळो म्हणलें कसलेंच काय म्हणटात तारतम्य ते तांकां तांचे थंय दिसून येवन वचो आनी सांगता शिकतना तांणी सांगता घालून ग्रुप्स आनी सांगता आसतना ते पंगड करून शिकतना न्ही परा तांकां तो अनुभव गा आपले हांव ग्रेस्त देखून हांव विशेष न्ही हांव दुबळो देखून हांव कोणाक उणें न्ही म्हजे मार्क्स आसात हांव बरें करून शिकलां म्हणलें तांकां तो अनुभव तांकां मेळा जाय आनी ती मौल्यां आमी त्या भुरग्यांक शिकोवन दिता थंय ओके एक कारण हेरांनी जेजुइतांच्या शिक्षण संस्था थंय येवंक आकर्शीत जावंक म्हळ्यार स्टँडर्ड आसता बरें आनी त्या मागीर रिजल्ट बरें आसता देखून तांकांय थंय हेजे म्हणल्यार एक आशा आनी वडणी आसता सांगात आसा तुमी असल्या वर्गाच्या की काण येतात तुमी ते दळा रिजल्टाचें कांय मट्ट ते शेकडावार उणें येत जाल्यार कांय तुमच्या संस्थ्याक इल्लेशे इमेज भायर लोकां मदें कांय देवत म्हणली कांय भिरांत आनी आसता की तुमकां एका वेळार रावल्ली हांव ना म्हणना आमी
केवळ बरे अंक मेळिल्ले मेरिट म्हणून येता आमी वय मेरिट आयल्यांक मात्र काणी येता उरल्यांक ना म्हणून ते बरें चिंतप न्हय म्हणून आमचें तें आयलां तें आतां मेरिट उणें आसल्यारय सगळे वर्गाच्यांक हाडून आमी बरें तांकां शिकप दिवन तांकां त्या वयल्या उंचल्या मट्टाक हाडचें तें पंथ आव्हान आमी घेजय पडटा ओके आनी तें घेतलां आमी त्या देखून तें बेय ना आतां आमकां ओके वय इमेज डावन जाता म्हणल्यार बेना कित्याक बार जण विद्यार्थी बरें करून शिकतात आमच्या कॉलेजीचें नांव सगळ्यांनी पावता पूण वय थोडे फावटी थंय हांगा तिके उणें फलितांश येवंक पुरो ते कित्याक लागून उणें फलितांश आयिल्लें म्हणून तें विश्लेशण करून त्या अध्यापकांक त्या शिक्षकांक आमी आनीकी ट्रेनींग दिवन आमी मुखार हाडूंक प्रयत्न करता स्टुडंट्सांक हें न्हय की मेरिट आयल्यांक मात्र काणी येवन ते बरें करून तांकां फलितांश आयले जाल्यार ते तांचे वरवीं भुरग्यां वरवीं आमचे वरवीं न्हय त्या देखून आमी आतां सर्व वर्गाच्या भुरग्यांक आमी घेता सांगाता घेता ओके तुमी वडोलो इसारता आसतना म्हळें काले म्हणटा जाल्यार सुवार्थ प्रसार करचें म्हळ्यार काले बायबल काणयोन मात्र बगर मौल्यां दिवची वेगवेगळी साधनां मुखांतर क्रिस्ताक परगट करचें अशें म्हणून आतां आमी पळयल्यार आमच्या गांवांत आनी भोंवतणी सडावशे व्हडल्या हुद्द्यार आसचे परगांवाक गेल्ले आनी मागीर राजकीयांत आसचे सकडी चड जावन हांव चिंततां तांणी शिकप जोडुले सान लुईस कॉलेजीन 2008 इसवेंत एक आमच्या इगर्जचेर धाड आनी प्रगल्ले वेळार असले मनीस म्हळ्यार कोण बरें शिकिल्ले आनी तांकां कळीत आसलें काले शिकयता हांव आनी काले शिकयलां म्हणून पूण तांणी खंय उक्त्यान येवन अशें केल्ली एक सूख क्रिस्तांव समाजाचेर म्हणलें आमकां असल्या मनशां तावन एक काही पळोवंक येवना पळोवंक मेळोना तांकां तांचे तावन ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटा तांकां हें शिक्षण दिता आसतना तांकां ही मौल्य मेळ्ळ्यान की एखादो मेळ्ळें जाल्यार तांणी सांगचें आसलें आमी हांगासर शिकल्या इतल्या वर्सां आमकां कांय पळोवंक मेळोना अशें म्हणून तें कांय दिसून येवना हें आमकां बगलां कित्याक म्हणल्यार सबारांनी उलोवंक तांकां साध्य आसलें जाल्यार ते आमच्या पक्षान उलोवनात या आमी कितें सायलंट मेजॉरिटी म्हणटा की उलोवन म्हाका कालें जावचें आसा म्हूण सांगून हांव त्या संस्थान शिकलां ते क्रिस्तांवांचे तशें न्हय या तांच्या पक्षान आमी उलय जाय म्हूण सांगून ते तोंडसून उलयलें ना आमकां चरित्रेन दितलेंच पळोवंक मेळटा सगळ्यांनी हांवें चरित्र म्हणचें म्हणून न्हय पूण असल्यांक आमी इतलें मौल्य शिकोवन दिवन आज आमच्या सांगता ते रावून न्हय म्हणलें ती बेजाराय आमकां आसा त्या देखून आमी पयस येदोळी आमकां तांकां कोणाकच पयस करून काणी येना आनीक प्रयत्न करता सोडून या आमी उक्त्यान कशें उलयत स्वता खातीर कशें झगडयेत म्हणलें आमी आजुनूय तांकां फायट फॉर जस्टीस म्हूण सांगून येदोळी तांकां शिकोवनूच आसा एक न्हय एक दीस सत कळीत जातलें तांकांय कळटलें म्हूण सांगून आमकां भोगता आमचे विरोध ना तरी ते आतां आमच्या कॉलेजींनी आमच्या शिक्षण संस्थांनी शिकिल्ले व्यक्ती आमचे विरोध न्हय तरी ते आमच्या खबरेक येनात ते बेजाराची ते ओपन घेता हांव आतां हांगासर मंगळुरांत सान लुईस कॉलेजीन फाटल्या इतल्या वर्सांनी लोकांक मस्त शिक्षण क्षेत्रांत आनी परवा इतलें बरेंपण केलां आनी सान लुईस कॉलेज म्हणटा आसतना सगळ्यांक एक रितीचो अभिमान आसा आनी ताज्या उपरांत गौरवान पळयता ते सगळे सांगतात आनी थंय सर्वेचो रस्तो तो सान लुईस कॉलेजीचो रस्तो म्हणून तो एक मत दिता आसलें एकच पावटी कोण आयले मोदें आनी एका व्यक्तीचें नांव आवडलें ताका ताजें कॉन्ट्रिब्युशन पळयल्यार म्हळ्यार एक ताजे समाजाच्या उदरगते खातीर आनी अभिवृद्धी खातीर तुलन केल्यार सान लुईस कॉलेजीक तें किंचीत न्ही कांय व्हडलें कांय एक केलां जावं पुरो न्ही म्हणचें न्ही पूण आमी एक केलां आनी तसलें एक जाता आसतना आमचे फुडारी निर्धार काण घेतले आनी ताज्या उपरांत हेर साबार जण आनी प्रमोस्तू शिकिल्ले तांणी कांय एक येवन मुखार येवन उसारलेले आनी ना आमकां एक इतलें बरें केल्ल्या संस्थेचें नांव आसा जें म्हूण सांगलें खंय तांणी
आमकां उक्त्यान काय पळोवं ना एक इशेन दोगां तेका एका दोगा तेगांनी सांगिल्लें आसा सांगलें आसा. खंडीत आसा वय आनी आमचे ओल्ड स्टुडंट्स अलुमनाय म्हणटा आमी आं, ते आमचे सांगत आसले खंडीत आसले आं, थोड्यांनी उक्त्यान त्या विशयांत उलयला ओके उलयलां कोण आं, त्या जो कोण व्यक्तीचेर ते रस्तो तो वय. ताचें नांव दिल्लें की तोय आमच्या शिक्षण संस्थांत शिकलो मनीस पूण तो काय ते जिवात आसला म्हणटा लोक काय म्हज्या बदलाक ह्या संस्थेचें नांव असें म्हण खंडीत तो बरो मनीस तो वय वय पूण विशेष काय म्हळ्यार ते राजकीय वरवीं तशें जाल्लें तें ताचे निमती पॉलिटिकल इगोज पुरा ते शिरकाल्ल्यान त्या वरवीं ते तशें जावंक कारण जालें आमी मागीर ताचे विशय प्रतुलन करून आमकां भोगलें की त्या रस्त्या खातीर आमी काय आल्याक झगडचे वय त्या रस्त्या खातीर कित्याक आमी पयसो पिटो करीचे आमकां नांव मेळा जें म्हूण सांगून आमी झगडचें नाका नांव जाय जाल्यार ते दिवन दीत आमी आमचें काम करून म्हूण दर्शून या ते पयशे कितें कोर्ट केसीचेर आनी बरें घालचे आसात की ते भुरग्याच्या शिकपाकच घालया ते आमकां देवाचें बेसांव ताचेर आसतलें न्हय आमकां एक नांव जोडून घालें जावचें तसलें कांयच ना तातूंत म्हणलें ते आमच्या मतीक गेलें आनी हांवें केसी पुरो विड्रॉ करूंक सांगलें केस घालची नाका कसलेंच नाका म्हूण सांगून करून दीत कितें तें करून दीत वय कितलेंय राजकीय केल्यारय आमच्या कॉलेजीचें नांव तें देवान दिल्लें आनी देव तें सांबाळून दवरता आमकां आमी ताचे खातीर झगडचें म्हणून सांगून ना वय तातूंत काय व्हडलें जावचें काय जावचेंय कांय ना मेळचें कांय ना तो देखून हांव थोडे पटेशें उत्तर भारताक गेल्ले वेळार तेंची इस्कालांनी पुरा भेट दिल्ली आसा एक 2000-3000 भुरगीं आसतात आनी क्रिस्तांवांचो संख्यो कातोलिकांचो संख्यो पळयल्यार मस्त उणो आसता शेकडावार पर्संटेज पूण सकाळींचे तांच्या इस्कालांनी एसेंब्ली करता आसतना सकड टिचर मास्टरां पुरो आसतात लायनीर रावन आनी मायकाचेर भुरगीं बायबल वाचतात आमच्या क्रिस्तांव संस्थांनी पुरा बरें बोल्ड सांगता सगळें आनी हांवें अशें आयकलां काले म्हूण सांगल्यार नाताल फेस्ता संदर्भार गर्दन गोट्यांनी पुरा करचे येत टिचर मास्टरांनी आनी त्यामुळे भुरग्यांनी मेळून म्हणून पूण हांगासर आमचो संख्यो सादारण एक सायजेबल एक बरो संख्यो आसा आमचो ह्या कार्यावळी प्रदेशान पूण एक जेजू क्रिस्ताचें नांव जावं एसेंब्लींत ह्या इस्कालांत उसारूंक आमकां तितलें एक धैर्य नातिल्लें बरी भोगता हांगासर त्या गांवाक तुलन करतना थंय पर्संटेज बारी ल्हान आसा पूण जाल्यार अशें चलता हांगा जायतो आसा लोक पूण जाल्यार एका रितीची कावजेणी भिरांतांनी पुरो आसा कित्या खातीर जावंक पुरो फुल्ल हांव तुमी सांगचें ओपपाना कित्याक म्हळ्यार आतां उत्तर भारतांत मस्त कश्टाचे दीस आयल्यात उत्तराखंड जावं दी उत्तर प्रदेश जावं दी मध्य प्रदेश असल्या राज्यांनी तितल्या सुलभान आतां क्रिस्तांव विशयांत तांच्या एसेंब्लीचेर सकाळींच्या सभेचेर तांकां उलोवंक अवकाश ना ते अवकाश एका तेंपार आसले उक्त्यान करतले कांय तांचो तोंदरे येनासले पूण तशें पळोवंक गेल्यार हांगासर ना म्हणूनय न्हय आसा पूण आमी सर धर्माच्यांक एक अवकाश करून दिता सर धर्माच्यांक आमचें बायबल मात न्हय कुरान भगवत गीता कितें वाचूं सगळ्यांनी वाचूं दीत सगळ्यांत कितें बरेंपण आसा की तें पळयल्ल्या वरवीं मात्र आमकांय आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आमकां मेळटा हांव ल्हान एक दृश्टांत दिवंक आशेता ह्या विशयांत म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदीं हांव बँगलोर प्रिंसिपल जावन काम करता आसतना आमच्या इस्कालाचें पेरंट टिचर्स एसोसिएशन शिक्षक रक्षका संघा ते तांचे पेरंट्सांचे पिकनीक दवरले थोडी टिचरां थोडी पेरंट्स ही सगळ्या सांगत आयिल्लीं आनी आमी पिकनिकाक म्हूण सदां एक फोन आसतना आमी पिकनिकाक गेल्ले पिकनिकाक येतना आमकां तिके वाट चुकोवन खंय पावो जालें एका खंयच्या देवळा कडेन येवन पावले हांव ते पुरातन कालाचें देवूळ जाल्लें 12th सेंचुरी 100 शतमानाचें म्हणून जालें देखून थंयसर आसले हिंदू आमची भाव भयणी ती म्हणाली फादर हे पळय जे आमकां हे अवकाश मेळचो अप्रूप हांगा मेळचें आमी सगळे देव या म्हूण हांवें म्हळें आतां वेळ जाला
उरली क्रिस्तांवांची आली थोडी मापल्यांची आली ती तांणी परत ना 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 आमकां वेळ जाता फादर नाका थंय आतां टेंपलाक वचचें नाका थोडी क्रिस्तांवांची फादर तुमी वचचें नाका कडेक हांवें सांगलें ना इल्लो वेळ आसा वचून या तितलें कांय पयस ना सोलोंक सांगून आमी सकट गेल्या सकट हांव देवळा भितर गेलो हांव तांचे वांगडा रावलो तांचे सांगाता रावून तांणी काडली ल्हानशी पुजा एक 5-10 मिनटां कन्न ती पाटी येता आसतना तांचे पैकी थोड्या बायल मनशांनी म्हजे कडेन फादर थी कित्याक येवनात तुमी देखून हांवें म्हणलें थी कित्याक येवनात म्हूण विचारल्यार म्हाका जाप म्हजे लागीं ना हांव कित्याक आयिल्लो म्हूण तुमी विचारल्यार हांव सांगता म्हणलें आं सर तुमी कित्याक आयल्यात आमचे वांगडा हांवें म्हणलें जेजून सांगलां म्हणलें जेजून म्हाका सांगलां ताका जेजून सांगलां खाली सांगलां म्हणून हांवें मागीर आमच्या वांजेलांत एक उल्लेख केलो ते लुकाच्या वांजेलांत आसतले 9व्या अध्यायांत एक 50वी वळ तातूंत दोज हू आर नॉट एगेन्स्ट अस फॉर अस कोण आमचे विरोध ना की ते आमच्या पक्षाचे म्हूण सांगून जेजू कितें म्हणटा उल्लेख पुरतो सारको न्हय कोण अर्थविवरण दिल्यार पूण त्या घडये म्हाका ते मोतीक आयले हांवें सांगून सोडलें म्हाका बऱ्याक पडलें तें सांगूंक पळय की तशें म्हणलां गे जेजून कोण आमचे विरोध न्हय आमच्या पक्षाचे तुमी आमचे विरोध घे म्हूण विचारलें ना आमी कशे विरोध तुमकां आनी म्हणा वय तरी तूं म्हज्या पक्षाचे आमचे सगळे एकाच पक्षाचे पूण या खाले जावंक आतां तूं म्हळें सक्कड आमी एप्रिशिएट करूंक शिकाचे न्ही म्हळें उरली वाट पातया या ना पातया सगळी वाट म्हजे बसून ती बायल मनशां म्हजे कडेन फादर जेजून आनी कितें सकट सांगलां पळय तांचें मन उक्तें जालें जाल्यार जेजू विशयांत आयकूंक हें हांवें म्हजें उक्तें मनोभाव दाखयल्ल्या वरवीं ती उक्तें इसारोंक तांणी सुरू केलें केदळ आमी आमचें हें क्रिस्तांवांचें म्हूण सांगून वणद बांदता गे त्या दाळा ती वय तूं तुजी वणद बांद तूं भितर बस आमी आमची वणद बांदता आमी भितर बसता आमी आमची समाज लगाड काडल्या म्हूण येता म्हाका आमी केदळा सांके बांदता गे वी बिल्ड ब्रिजीस हेरां थंय बरेंपण आसा हिंदू भावांत थंय तांच्या काले पवित्र ग्रंथांनी कितें आसा बरेंपण आसा म्हूण सांगून समजून तेय अर्थ कणकाणयोंक समजल्ल्या वेळार आमचोय ग्रंथ आमी अर्थ कणकाणी येता तांचोय ग्रंथ आमी अर्थ कणकाणी येता त्या दाळा ह्या समाजांत एक सामरस्य म्हूण सांगून वाडोवंक साध्य आसा आमची इस्कलांनी तशें एक वाडोवंक साध्य आसा आनी आमच्या देशांत तसल्या सामरस्याची गरज आसा आमी कितले आमचें मात्र बरें म्हूण चिंता गी हेरांचें पुरा वायट पाड म्हूण चिंता गी आमी देवाची सुवार्ता प्रसार करिना त्या मुखांत करिना कित्याक कोणी आमकां आयकूंक तयार नात केदळ आमी तांचें आयकूंक तयार आसा म्हाका इल्लें सांग जेजू विशयांत म्हूण सांगून तांकांय ते आयकूंक तयार आसात कित्याक तांचें हांवें केलें म्हणटा एप्रिशिएट केलां हांव केदळ तांचें बरें आसलें पळोवंक शकता गे त्या दाळा म्हजें तें कितें बरें आसा तें स्विकार करूंक साध्य आसा तें आमचें थंय इल्लें वाडोवन येजे म्हूण सांगून म्हाका भोगता ह्या सन्निवेशांत विशेश करून आमचे शिक्षण संस्थे आनी जावं पर थोडे हेर संस्थेय थोडे फावटी लोकांक कांय तोपतात की ह्या कांय आमचे संस्थे कांय एका रितीन दरबार प्रदर्शन करचे कांय संस्थे म्हणले बरी कांय थोड्या लोकांक बघतात म्हणले बरी दिसता थोडे फावटी ह्या विशयांत काय म्हणटा तुमी आमी एक शिकप दिता आसतना आमचेंच कशें पयलें कशें आसलें तशेंच या म्हूण सांगून जाल्यार समा पडचें ना आमी संस्थेची अभिवृद्धी पळयतना आमी ते आकर्शीत करी जाय शिकपाक गरज आसल्यो संगती आमी थंय अभिवृद्धी करी जायस चिंतया लॅबॉरेटरी या लायब्ररी या तांतूं जायले कंप्युटर्स आनी कितें आजकाल कितें शिकपाक गरज आसा की तें सकट हाडून घालतना हे दरबार दाखयतात म्हळ्यार तें कश्ट पूण ते करिनासतना रावल्यार आमी फाटीं उरल्या बरी जाता उरले संस्थेक सबार मुखार वतात आजकालचे सन्निवेश बदलाल्यात पयलींच्या बरी न्हय बूक दवरून पाठकान हें केल्ल्या बरी न्हय इंटरॅक्टीव सेशन्स जायचे पडटात क्लासरुमां इम्प्रूव जायचे पडटात ऑडियो विज्युअल थंय उपयोगीचे पडटात आनी तशें केल्ल्या वेळार आमी
इल्लो तांतूय पयसो हांवें बिझनेसाचे टर्म्स यूज करीचे जाल्यार इन्वेस्ट केल्ल्या बरी. ओके. वी हॅव टू इन्वेस्ट. ते तितले आमी केल्ल्या वेळार आमकां ते फाटी मेळटा. ते दळा शिक्षणाचें मोल तिके वयर जाता की वय, फीज तिके सर्तीक गेजय पडटात. फीज सर्तीक घेत आसतना आमच्यांक मागीर हेजी फीज सर्ट जाल्या म्हूण बगतात. तांतू आमी तिके ग्रेस्त आल्ल्या गडे तिके सर्तीक काणयोन दुबळ्यांक शिकोवचें आसा. रॉब पीटर टू पे पॉल म्हणटात तशें. तिके ग्रेस्त आल्ल्या गडे चड फीज काणयोन आमी दुबळ्या भुरग्यांक तिके आनीक फीज उणें करन तांकां सांगाताक घालन आमी शिकप दिवचें आसा. तशें करतना आमी क्वॉलिटी मेंटेन करी जाय. मुखारसून वसा जायस. दरबाराचे जागे म्हूण दिसता जाल्यार दिसोन दीत देवा मुखार आमकां गोत्ता आमी कितें करता म्हूण सांगून. आनी आमी असले मॅटांक घेता आसतना हे बुडास आसूं दी की आमी सबारपटी मस्त मागणें करन ते देवान आमकां असले मॅट काडूंक आपयता गी म्हूण आपोवणें लाभता गी म्हूण चिंतून त्या परी आमी करता. विशेष करून आमच्या जेजुतांनी सांगाता मेळून आमी कम्युनिटी डिसर्नमेंट म्हणटा तें करन विवेचन करन देव आमकां असल्या मॅटाक आपयता गे म्हूण सांगून चिंतून त्या परी करता. कोणाक एकल्याक मन जावन आतां हें करया तितलें कंप्युटरान घालया म्हूण सांगून त्या तसल्याक आमी वचना. सो चिंतून केल्लें जावन आसा तें. जरा रितीन सांगचें जाल्यार जावं प्रशिक्षण संस्थे या समाज सेवा संस्थे आमचे आस्पत्रे हाच्या मुखांतर कशें आमी क्रिस्ताक परगट येता खंय साध्य आसा कशें करी येता तुमच्या अनुभवा प्रमाणे? म्हाका दिसता आमचे मनोभाव आनी आमचो सवेचो मनोभाव आसा पळय लोक ते चड पळयता. ओके. न्हय आमी दिवची सेवा पूण आमी खंयच्या मनोभावान ती सेवा दिता म्हणलें. हांवें सबारपटी आमच्या ह्या जाका सांगता वांटून घेतना हांवें म्हणचें आ लायफ इज ऑल्सो ए विटनेस. आमची जिणीन ती एक साक्ष जावन आसा. आमचे सबार दरबार आसूं पुरो व्हडलें आसूं पुरो पूण आमची कालती जिणी कितें आसा गी ती पळयतात. इतलीं वर्सां आमचे कॉलेजीचे आमचे पाद्र्याबाचें घर तशेंच उरलां. तातूंत कांय दरबार येवना कांय ना. देखून आमी म्हणजे आमची ती सादी जिणी आमी मुंदर सुनया आनी तें जावंक पावता लोकांक क्रिस्ता थंय वचचें साधन. आनी त्या देखून आमी हें काम तशें करून मुंदर सुन येता. आनी त्या सेवे वरवीं लोक अर्थ कणकाणी येता. लोक खंडीत देवा थंय येता म्हणलें म्हजे पातयेनी जावन आसा. हे अकरेचे सवाल तुमच्या लागीं सारचे आनी तुमच्याच विशयान तुमी थोड्या वर्सां आदीं ह्या जाग जावंक एक चिंतप आटयलें मुखार सरल्यात तरबेती जोडली ह्या जाग जाल्यात तो वळ कितें तुमच्या मतींत आसलें तें तुमकां जियोंक मेळ्ळां गी म्हळ्यार आतां सडाव जावन जेजुइतांनी वावर करचो संस्थांनी आनी ताच्या मागीर असल्या हुद्द्यांनी आसता तुमी. पास्टरल वर्क गोवळीक वावर उणो आसता तशें म्हणटा आसतना तुमकां ती गोवळीक वावराची तृप्ती तुमकां मेळ्ळ्या की आनी ह्या जाग जाल्लो संतोश तुमकां बगूंक मेळ्ळा की? वैयक्तीक सवाल वय ही तृप्ती खंडीत म्हाका आसा. हांव ह्या जग जावंक भायर सरल्या वेळार म्हाका काल्याक भायर सरून गेला म्हणून कळीत नासलें. ती व्हडली काणी हांव आतां सांगूंक वचना. पूण केदें जाल्यार म्हाका देवापुणें आसा म्हूण सांगून म्हाका भोगलें गी. देवान म्हाका आपयलां म्हूण तस म्हाका पयलें म्हाका भोगिल्लें कितें म्हळ्यार लुकाच्या सोत्याद्यांत ते पळय ते जेजून जेजू सांगता ताचें मिसांव कितें म्हूण जेजू सांगता दुर्बळांक बरें करूंक पिडेस्तांक गूण करूंक तें म्हज्या मतींत म्हाका भोगिल्लें जावन आसा. इवन शिकप नातल्यांक शिकप दिवंक तसली सेवा दिवंक आहा पळय देवान म्हाका आपयलां म्हूण आनी ती सेवा दिवंक म्हाका साध्य जालां. हांवें तें सर साधन केलां ताका आनी तसो म्हजो गवळीक वावर म्हूण हांवें समजून घेतला. गवळीक वावर म्हळ्यार केवल सक्रामेंत दिवचें आनी मीस सांगचें मात्र न्हय. कुमसार आयकुचें खंडीत जावन मीस आमी सदांच सांगता
विविध पंगडाच्यांक मी सांगता विद्यार्थींक जावंक पुरो या सबार कडेन मी सांगूंक गेल्ल्या कडेन या खुमसार आयकूंक आमकां मस्त बरी अवकाश मेळटा भोव अपुर्ब असो म्हजो वैयक्तीक रितीन सांगचें जाल्यार सड्ड म्हाका आनंद भोगसो तें खुमसार आयकूंक बिकॉज आय फील हंबल्ड देवान म्हाका ह्या लोकांची पातकां आयकोनच्या ह्या कामाक म्हाका देवान विंचलां म्हणून सांगून भोव ल्हान म्हाका भोगता ल्हानपण म्हाका भोगता आनी तरी देवाची कृपा ती विशेष त्या मुखांतर मात न्ही आसता म्हाका ह्या मिसावांत ह्या शिक्षणाच्या ह्या मिसावांत देवान इचोवन ह्या सबार तराची सेवेंत हांव आसलो म्हाका खंडीत जावन ती तृप्ती भोगल्या विशेष रितीन म्हाका ती भोगता आनी म्हज्या भावा जेजुतांकी तशीच भोगता म्हणलें म्हाका पातयेनी आसा ओके म्हाका चलो फादर मेल्विन पिंटो सान लुईस कॉलेजीचो रेक्टर आमकां सान लुईस कॉलेज म्हणटा आसतनाच कळटा कितलो वावर थंयसर आसा म्हणून आनी ताज्या इड्यांत हांगासर आमकां ते ओपले आनी तांणी रोमांत वॅटिकन रेडिओ हातूंत दिल्लो वावर ताजे विशयांत आनी तशेंच शिक्षण संस्थे मुखांतर जावचो वावर कशें आमी लोकांक पावूं येता क्रिस्तांव कसो दिव येता म्हणल्या विशयांत भोव अपुर्बायेन तांचें मन आमच्या मुखार दवरलां उक्त्या मनान तांणी आमकां जायती बरी समजणी दिल्या तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर मेल्विन पिंटो हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आमी चलयल्ल्या ह्या संवादा विशयांत तुमकां कांय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी खंडीत जावन ती विचार येता वॉट्सॅपाचेर तुमी तुमची सवालां धाडी येता नंबर आसा 9449821580 आनी ईमेल करचें तर ईमेल ID onilds@gmail.com परत ते पोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं समड आणि सावाला
संसार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.